आपणों साहिबा पडला दोमी आवश्यक डोला मोजे आलू कोले सुरो मोजे बोले काकू मोजी को काकू मोजी को जुवांवाचें शुभ वर्तमान जेजून केल्ले ते पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण ताचे भितरले कांय जाणांनी फारिझेवाशी वचून जेजून केल्ले ते तांकां कळयले. म्हणटच पोरोब याजनिकांनी आनी फारिझेवांनी आपली सभा बोल्ली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असलोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोज्जेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो पोरोम याजनीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच सजमनात. सगळे राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरचे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी सजमच नात. हें ताणें आपल्या मनांतले म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो पोरोम याजनीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरचे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पोरचे पासत पूण देवाचे आयस पयस सांपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलोल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्काची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत थावन जेरुसलेमाक गेलो. ती जेजूक सोदताली आनी देव मंदिरांत एकल्याक म्हणटाली, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? देवाचें उतर हें.